गोयची राजपत्रा केन्ना सावन कोंकणीत येतली आनी ते खातीर राजभास खात्यान कसले यत्न केल्यात तशेंच ह्या कार्या खातीर कसली आव्हानां मुखार आयल्यात असो प्रस्न सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी विचारिल्लो। ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्री तशेंच राजभास मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जाप दिल्या। सक्षम अणकार करपी आनी राजपत्रा खातीर आवश्यक आशिल्लो उतरांचो सांठो कोंकणीत उणो आशिल्ल्यान राजपत्रां उजवाडाक हाडपा खातीर वेळ लागतलो। राजपत्र अनुवादाचो अणभव मेळचो म्हूण प्रायोगीक तत्वाचेर 3 कनिश्ठ अनुवादकांक राजपत्र अनुवादा खातीर छापणावळ आनी लेखन सामुग्री खात्यात 3 म्हयन्याचे प्रतिनियुक्तीचेर धाडिल्ले अशें मुख्यमंत्र्यान लेखी जापेत सांगलां। सक्षम अनुवादक आनी राजपत्रा खातीर उतरांचो सांठो कोंकणीत उणो आसा। वेगवेगळ्या विशयांनी शब्दावली तयार करपा खातीर अणकार करपी प्रशिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडपाचो यत्न राजभास संचालनालयान केला। 5 तज्ञांची समिती नेमून राजपत्राची कोंकणी उतरावळीत समानताय हाडपाचो यत्न केला। हे कार्यशाळेत सुमार 200 उतरावळ आनी 110 वाक्यांचेर वावर जाल्लो। आतां मेरेन 12,000 वाक्यांश एकठांय केल्यात। आनीकूय डेटा एकठांय केल्या उपरांत कोंकणी उतरावळ आनी वाक्यांश घडोवपाचो वावर सुरू जातलो। नवे अणकार करपी तयार जावचे म्हूण अनुवाद प्रशिक्षणूय दिला। गोंय सरकारान केंद्र सरकाराच्या नवी दिल्लीच्या वैज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावली आयोगाकडेन समजिकायेची कबलात करून वेगवेगळ्या विशयांनी उतरावळ तयार करपाचो वावर चालू केला। फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात राजपत्रांच्या अनुवादा खातीर फकत 2च कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ल्यो। 7 ते 13 जुलय 2023 मजगतीं जाल्ले कार्यावळीक सुमार 79,151 रुपया इतलो खर्च आयला। 14 ते 17 डिसेंबर 2023 जाल्ले कार्यावळीक 49,030 रुपया खर्च आयला। मजगतीं 2024 आनी 2025 वर्सा एकूय कार्यशाळा घडोवन हाडूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।